फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज न्हू 13th ऑफ फेब. ओके, आनी हांव म्हजो ब्लॉग आतां मॉर्निंग स्टार्ट करता पळय. मॉर्निंग जाल्या. ओके, सो या बाबाक बी रेडी केला आनी वयता बाबाक इस्कॉलाक ड्रॉप करपाक. आनी आयज बाबाच्या इस्कॉलान कसलोय कॅरेक्टर न्हेसून धाडपाक. सो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय लास्ट ब्लॉगान. सो हांवें बाबाक केला डॉक्टर. ओके, सो ताजो एक फोटो काडटा हांव आनी मागीर हिंगासर घालता. ओके, पळयता तो दिता जाल्यार ना जाल्यार टिचरीकूय सांगता इस्कॉलान क्लिक करून म्हाका धाड म्हण. ओके, सो फर्स्ट टायम केन्ना करूंक ना न्हू हें. सो फर्स्ट टायम आतां एक्सपिरियन्स करता लायक अशें कॅरेक्टर वायज न्हेसोवपाचें. कितें कितें ती सांगतात हाडपाक, कितें एक्टिविटीज बी आसता त्यो करपाक. केन्ना करूंक ना. सो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता सगलें. ओके, सो या बाबाक ड्रॉप करूंक वयतलें हांव पयलें इस्कॉलान. ताजे उपरांत मागीर मातशें बाजारान वयतलें. म्हाका मातशें थोडेशें काम आहा. ओके, सो तें करतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज वॅडींग एनिवर्सरी, दॅट इज मदर इन लॉ आनी फादर इन लॉची. ओके, सो या तुमकांय बीन हॅपी वॅडींग एनिवर्सरी मम्मी एंड डॅडी. ओके, मे गॉड ब्लेस यू ऑल बोथ. सो ताजे उपरांत मागीर बारीकशें कितें शॉपिंग करपाक वयतलें हांव बाजारान. अशें पार्टी बी कांय नायस, बट थोडेशें शॉपिंग करपाक वयतलें बाजारान बाबाक इस्कॉलाक ड्रॉप करूंक. आनी थोडेशें आनीकूय कितें म्हाका काम आहा बाजारान, सो तें करूंक वयतलें. ओके, सो या बाबाचो लूक तुमकां दाखयता हांव. आनी आतां भायर सोदता हांव कित्याक ऑलरेडी 9:25 जाली. सो 9:30 म्हळ्यार पावोंक जाय बाबाक इस्कॉलान. सो ताका लागून. ओके, सो तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हॅलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां मॉर्निंग मेळ्ळें ताचे उपरांत हांवें कांय शूट करूं ना कित्याक बाबाक इस्कॉलाक ड्रॉप केलो. मागीर बाजारान गेलें, थोडेशें शॉपिंग केलें लायक वेजिटेबल्स बी तें सगळें शॉपिंग करून हाडलें. मागीर म्हाका घेवपाक जाय आसलें बीफ, सो तेंय बी गेलें. आनी फाल्यां वॅलेंटायन्स डे, सो म्हाका घेवपाक जाय आसलो गिफ्ट बाबाक आनी आंतोनियो. सो तोय बी घेतलो आनी आंतोनियोकूय गिफ्ट घेवंक जाय आसलो म्हाका. ओके, एक्चुली ताणें म्हाका गिफ्ट पयलोच दिल्लो, बट हांव म्हाका सडनली ताका कितें जालें तें, सो ताणें म्हाका आयज आनीक एक गिफ्ट घेयलो. सो तो म्हाका गिफ्ट घेवपाक गेलो आनी हांव ताका गिफ्ट घेवपाक गेलें दुसरे कडेन. ओके, सो दोगां आमी स्प्लीट जालीं. पयलो हांव बाजार बी केलो आनी ओके, आनी तेच भाशेन बाबाकूय गिफ्ट केलो. बाबाचो हांवें दाखोवंक ना गिफ्ट, फाल्यां दाखयतलें ताका, आयज हांवें दाखोवंक ना ताका. ओके, बाबाक इस्कॉलाचो हाडलो बी, फ्रेशनअप बी केलो आनी आतां बाबा न्हिदला. ओके, सो ते भाशेन जालें. मागीर ताजे उपरांत हांव घरा कडेन येयलें फटाफट सारकें. आनी हांवें होलकरीक जेले हाडलेले आनी भायल्या पुरसाकूय बीन, सो ते गायले. बाजारांतल्यान घरा येता म्हटल्यार 11:30 जाली. सो फटाफट येयलें आनी रांदपाक स्टार्ट केलें. सो आयज हांवें केल्लो पुलाव, दॅट इज पीस पुलाव, ग्रीन बीफ केल्लें आनी बीफ फ्राय. आनी बाजारांतल्यान हांवें हें हाडलेलें आमची सॉसेजीस उकडलेली. ओके, सो ती, सो इतलेंच केल्लें आयज. आनी ताजे पयलीं मागीर केक कट केली मामीची आनी एनिवर्सरीची, कित्याक डॅडीक वचपाक जाल्लो.
कित्याक आयज पर्वरीन फ्लोट्स आहा न्हू, कार्नावाल आहा आयज पर्वरीन. सो ते आमच्या वाड्यार कोत्ता, म्हणजे आमच्या वाड्यार म्हणल्यार आमची काजनांनी कोत्ता ती फ्लोट. सो तांच्या बारी डॅडी वचपाचो आयज. सो ताका लागून बेगीन 12:30 केक कातली. बाबाक मीस जाली. मागीर बाबा जेन्ना इस्कॉलाचो येयल्लो न्हू तेन्ना मागीर बेश्टो मामीन ताका केक खावयली आनी बेश्टो एक फोटो मारलो ताचे बारी. ओके, सो ते एंडीक हांगा फोटोज बी घालता. ह्या क्लिपा पयलीं घालीत नाजाल्यार उपरांतूय घालीत हांव. ओके, आनी या फास्ट फास्ट रांदलें सगळें केलें बी. मागीर बाबाक बी हाडपाक गेलें इस्कॉलाचें. मागीर बाबाकूय इस्कॉलाचो हाडपाक गेलें. इस्कॉलाकसून हाडलो, ताका फ्रेशन अप बी केलो, चेंज बी करून तितलोच ताका बरयलो बी, ताका न्हिदोंक घायला आतां हिंगासर. ओके, आनी आमी बी जेयलीं ताच्याच बारी, सगळीं जाणां आमी जेयलीं. पळोवया हे भाशेन आयचो दीस बिजी जालो मातसो. जाता न्हू तें केन्नाय घरांत फंक्शन बी आसत बी जाल्यार जाता सगळो बोबाव. सो या ताका लागून हांवें व्लॉग बी कांय करूंक ना. कितें जाता इफ हांव व्लॉग करूंक रावलें म्हणजे शूट करीत आनी सायड बाय सायड कामूय करून मागीर टायम वेस्ट जाता. ओके, सो ताका लागून म्हाका फास्ट फास्ट करूंक जाय आसलें. मागीर जेवपाकूय लेट जाता ना जाल्यार. सो ताका लागून म्हजें 1 o'clock काय 1:30 म्हणल्यार जेवण रेडी आहलें. बट 2 जावन आमी जेयल्या तरी पूण. ओके, सो ते भाशेन. सो आयज हांव बाजारान गेल्लें पळय तेन्ना हांवें बाबाक एक गेल्लें टिफीन. ओके, काल आमी वॉकओवरान गेल्लीं रातीक न्हू तेन्ना हांवें पळयतालें टिफीन, बट म्हाका तितलें तें लायक जावंक नाहलें. ओके, सो म्हाका तें दाखयता तुमकां म्हाका कसलें जाल्लें तें टिफीन. सो थिंगासर हांवें ताका एक गेला टिफीन आनी हें गेलां आमचें. हांवें म्हाका एक स्लिंग बॅग गेलां. ओके, दाखयता तेंय बी तुमकां. ब्लॅक कलर बेश्टें डेली यूजाक. ओके, एक आहा तें मातशें ब्रावनूच आहलें, एक ब्लॅक आहलें तें तुटलें आनी आनीक 2-3 आहलेलीं ती हांवें काजनांक दिली. आनी आनीकूय आहा म्हाजीशी ऑरेंज आनी कसलो तरी कलराची. बट ती न्हू भितर धर कोटेल्यान ती पिड्यार जाल्या. सो ती भायर उडोवपाची. ओके, सो हे 2 वस्तू घेयले हांवें आनी आनीकूय कितें कितें घेयल्लें हांवें. ओके, सो या हे भाशेन शॉपिंग आहा. आतां इवनींग वडेक हांव बाजारांत वयतलें आनीक एक गिफ्ट घेवपाक. ओके, सो तो तुमकां मागीर इवनींग टायम दाखयता कितें गिफ्ट पळय तो मातसो एक्सपेन्सीव गिफ्ट. आंतोनियोक तो हांवें ऑलरेडी करपाक लायिल्लो तो. ओके, सो तो आयज रेडी जाला खंय. सो तो मातसो एक्सपेन्सीव. सो तो तुमकां हांव इवनिंगूच दाखयता. ओके, पळयता शूट करता नाजाल्यार तुमकां हांव म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान. ओके, तरी फाल्यांच्या व्लॉगान मी दाखयता. ओके, पळयता कहो कितें जाता पळय तो. पूण आतां तुमकां सांगिना हांव कितें बीन पळय तें. आनी हे भाशेन आयचो दीस जालो. आनी फाल्यां व्हॅलेंटायन्स डे. सो आंतोनियोक फाल्यां काम आहा. सो पळोवया कहो दीस वयता कितें पळय तो, कितें प्लॅन आहा कितें पळय तो तुमकां म्हज्या फाल्यांच्या व्लॉगान कळटलो. आयज कांय सांगिना कित्याक हो व्लॉग फाल्यां वयतलो आनी इफ हो म्हजो व्लॉग पळयतो जाल्यार ताका सगळें कळटलें. सो ताका लागून की आतां म्हजे व्लॉग्स पळयता सगळे. सो ताका लागून हांव कांय सांगिना. पळोवया फाल्यां पळोवया फाल्यांच्या व्लॉगान. ओके, सो ताजे पयलीं तुमकां दाखयता बाबाचें न्यू टिफीन आनी बॅग घेयला हांवें पळय. आनी ताजे उपरांत मागीर हांव आतां मातशें न्हिदताय बीन. लायक जेवलें की मातशें ती जाता न्हू सुस्तेपण न्हीद येता. ओके, सो मातशें आड पडटा आनी मागीर म्हाका इवनींग बाजारान वचपाक जाय पडटा. ओके, सो तुमकां पळयता इवनींग टायम मेळटा नाजाल्यार सोमतें फाल्यांच्या व्लॉगान मेळटा. ओके, पळयता कशें कितें जाता पळय तें. आनी चलो आतां तुमकां पयलें दाखयता हें सगळें. हें तुमी पळोवन घेया. सो फ्रेंड्स, हांवें न्हू हें बॅग घेयलां आयज. ओके, हेका 3 चेनी आहा. ओके, फूल ब्लॅक तें बॅग घेयलां. डेली यूजाक घेयलां हें म्हाका. तें धाकटें आहा तें बरें सामकें. दाखयता राव तुमकां ओपन करून. हे भाशेन ताका चेनी आहा. 3 आहात ताका. 1, 2, 3. ओके, आनी हें एक बाबाक हांवें टिफीन घेयलां मिकी मावसाचें. म्हाका कसलें जाय आसलें एक ताका स्पून मेवलो फॉक टायप. म्हाका असलें टिफीन जाय आसलें. कितें जाता लायक केन्ना ड्राय फ्रुट्स बी कितें दिता न्हू ताका घालून बीन पळय तेन्ना बरें जाता. तितून आपले ड्राय फ्रुट्स घायले आनी हिंगासर आपलो ब्रेड वो कितें घायलें. ओके, सो ताका लागून म्हाका कसलें टिफीन जालें हिंगासर ब्रेड वो कितें घालता फ्रुट्स बीन तें घालून दिलें जाल्यार हिंगासर धापलें आपलें वो हिंगासर ब्रेड वो सँडवीच बी कितें घातलो आनी हिंगासर फ्रुट्स आनी हिंगासर ड्राय फ्रुट्स बी कितें घाली जाल्यार दिवंक बरें जातलें. सो ताका लागून म्हाका असलें टिफीन जाय आसलें. सो ताका लागून हांवें गेलां. काल पोशाकान पळयताल्यार म्हाका मेळोंक नासलें. ओके, सो आयज म्हाका मेवलां हें. सो हांवें घेयलां.